फोंडे मार्केटांतल्या व्यापाऱ्यांनी पालिकेचेर धडक मोर्चा व्हरून मार्केटांतली वाट बंद केल्ल्यान नगराध्यक्षाक जाप विचारली। मार्केट संकुलात काम चालू आशिल्ल्यान फाटलो म्हयनोभर व्यापाऱ्यांक गिरायकूच जायना। ताका लागून व्यापारी बेजारिल्ले। निमाणे कडेन तांणी पालिकेचेर मोर्चा व्हरून ही उक्ती करून दिवपाची मागणी केली। ह्या वेळार पालिका मुख्याधिकारी योगीराज गोसावी हांणी संबंधीत कंत्राटदाराक आफोवन हाडलो, तशेंच वाट मेकळी करून दिवपाचो आदेश दिलो। कंत्राटदारान वाट मेकळी करून दिवपाची गजाल मान्य केली। मजगतीं फुटपाथीचेर बसून मालाची विक्री करप्यांचेरूय खर कारवाय करपाची मागणी वेपाऱ्यांनी केली। नवो वेडिंग झोन तयार करून हे विशीं कारवाय करतले अशें पालिकेन वेपाऱ्यांक सांगलें। मेन ती वाट बंद केल्याची, कारण मार्केट भितर आसा वयपाक वाट ना। तेंच्यांनी ती मार्केट वाट ती आमकां क्लियर करून दिवची। तेन्ना त्या सरान सिओन आनी चेअरपर्सनान आमकां आयज ते आश्वासन दिता की 1-2 दिसान तुमकां टेम्पररी वाट करून दिता थंयच्यान सद्या। आनी दुसरो विशय आशिल्लो फुटपाथीचो सरान सांगला अंडर एक्टाच्या अंडर कितें जाता तें पळयता आनी त्या प्रमाणे फुटपाथ क्लीन करता म्हणून। आमकां ते मेन जे हे आशिल्ले ते आमचे रस्त्याचे ते तेणी करून दिता म्हणून सांगला। फोंड्या मार्केट एकूच एक मार्केट अशें आसा की तेजे फुटपाथीचेर म्हणटा ते केन्ना एक्शन घेतलीच ना। खंयचें मार्केट पळयात तुमी, म्हापशा मार्केट, वास्को मार्केट, मडगांव मार्केट, मागीर बिचोले मार्केट, खंय फुटपाथ आसा, फोंड्यानूच फुटपाथ जाय। वाट जी आसा ती वाट ना मार्केटान वचपाक, सद्या ब्लॉक जालें कन्स्ट्रक्शनाक लागून। फ्रायडे म्हणल्यार ती वाट करून दितले म्हणल्यार बिल्डरांक। ती वाट एकदम मोकळी जाली की मागीर लोक वचपाक लागता मार्केट। तोच इश्यू आशिल्लो तो टोटल जो स्ट्रीट वेंडिंग इश्यू आसा तो आमी हँडल करपाक लागून स्ट्रीट वेंडिंग बायलॉज पास करपाचे प्रोसेसान आसात म्युन्सिपालिटी। कित्याक ते बायलॉज जाले मागीर आमकां सारके वेंडिंग झोन, नो वेंडिंग झोन मार्क करपाक मेळटले। म्हणल्यार स्ट्रीट वेंडिंग एज पर एक्ट तांकां प्रोटेक्शन आसा दिवपाक जाय। म्युन्सिपालिटी आयडेंटिफाय करून दिवची पडटा।